मेळपाक येयल्ले आम्ही डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय ना, तुम्ही खंयचे? माझे नाव पुष्य निवळ गांवकर, माझी पंच मेंबर आणि आत मागे प्रेसिडेंट मागे बायल आसा. पंच मेंबर म्हणटा कुडी पंचायत वाडे. आम्ही सांग्यावले धरणकस आम्ही लोक. आम्ही येवपाचें कारण म्हळ्यार इतलेंच की आमचे थंय आमकां गव्हर्मेंटान जेन्ना सालाना डॅम जालें तेन्ना 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आमकां एग्रीकल्चर रोवपाक दिली आणि 400 स्क्वेअर मिटर आमकां घर बांदपाक दिली. आम्ही वाड्या म्हणटा 450 लोक आम्ही स्थलांतर जाले, म्हणजे आम्ही रिव्हिशन जाले आणि आम्ही थंय रावपाक लागले. कांय तरान जर आम्ही ते ऊस आम्ही रोवपाक लागले आणि तेचेर आम्ही भाऊसाहेब बांदोडकरान जेन्ना फॅक्टरी घाली तेचेर आम्ही ऊस रोवपाक लागले. ऊस रोयता आतां ऑटोनॉमीक आमच्या ऊसाचेर आमगे जग चलपाक लागलो. सगळे भुरगीं बाळां आमी शिक्षण हें तें आमी सगळें केलें. आतां ऑलरेडी ती संजीवनी म्हणून बंद जाली. तुमकां सगळें गोंयच्या लोकांक खबर आसा, सगळ्या लोकांक खबर आसा. तो विषय सोड, आतां बंद जाली ती बंद जाली. आतां थंय गव्हर्मेंटाची जमीन भायर खूब अशी पडी घातली, म्हणजे ते जमनी कांय जायना आसलें म्हणून ते लोकांक दिवूं नासले, तेणी बेश्टी घातलेली बुडनासले जमीन. त्या लोकांक आमी लोक हे आमगे गरीब लोक आसा ते सगळे आमगे एसटी लोक आमगेले आदिवासी म्हणटा ते आतां आदिवासी लोक आमगे थंय साजरे करता. आमी आदिवासी लोक आमी थंय कणगां कितें आमी रोवन आमी थंय भाजीपालो रोवन बाजारार हाडून आमी ते पोट भरताले. आतां पयर अकस्मात कितें जालें, ती जमीन गव्हर्मेंटान ताका सर्वे केले आनी ताका फातर घातले आनी थंय मेन म्हळ्यार ते जमनीचेर आमगेले हिंदू क्रेडिट आमगेले मशान मुजें आसा आनी त्या हितूंतले आमी लाकडां बिकडां हाडून आमी ते आमगे मोडी सगळे आमी दहन करताले. गव्हर्मेंटान आतां ते अकस्मात ते फेन्सिंग म्हणजे मशीन घालपाक लागले आनी ती झाड बीड ओडून ती फेन्सिंग करपाक लागले. तेन्ना हांव गेलो आनी ते बाबा हें कितें करता म्हणून हांवें तें आडयलें आनी तांकां विचारलें ना तर अशें आसा आमी अशें करपाक मेळटा, ती जमीन तुमी मेळपाना, तुमी हें केला, तुमी एनरोलमेंट केला अशें म्हणून ते आमकां म्हणपाक लागले. हांवें म्हणलें सद्याक काम तरी बंद दवर, आतां तरी एसटी बंद दवर. तेणें तें बंद दवरलें. एका तेका तेंगे डिपार्टमेंटा डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंटा वरिश्ठ अधिकाऱ्यांक कळयलें आनी डब्ल्यूआरडी मिनिस्टरान म्हाका सांगलें की 8 दीस राव, 8 दीस 28 तारखेर बुधवार दीस 11 वरांचेर आपल्या तुमी हें कर म्हणून. आतां आमगे मिटींग जाल्या, खंय जाल्या हांगा मिटींग जाल्या कोणा कडेन? डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर हेजे कडेन जाल्या. आनी आतां तो कितें सांगता, ती जमीन तुमकां मेळची ना, ती जमीन आमकां जाय अशें म्हणटा. हांव फक्त गव्हर्मेंटाक इतलें सांगता, आमी धरणकार लोक वयले सायडीन पळोवपाक गेल्यार आमगे वायल्ड लायफ बाउंड्री आनी सकयल सायडीन डॅम उदक आमी ते दोनूय मदीं आसा. वयली फॉरेस्ट वायल्ड लायफ आनी सकयल डॅम आमी मदीं आसा. थोडीच जमीन ती गव्हर्मेंटाक जमीन आसलेली, ती जमीन लोक वचून कणगां हें तें करून पोट भरताले. आतां ती जमीन आसा, हे धरणाक आसा तो 1 रुपया सुद्दां आमकां धरणाचो आमकां फायदो जावंक ना. फक्त दिलें कितें तेणी आमकां 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन दिल्या आनी 400 स्क्वेअर मिटर आमकां घर बांदून दिल्ली कडेन आसा. तन बरें कांयच ना. आनी तेच 10,000 स्क्वेअर मिटर 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 भाव 100-100, 200-200, 1,000 अशी जमीन आमकां थोडे पडला. एक घरां 400 स्क्वेअर मिटर घरां आमी 4-4, 5-5 भाव आमी रावता 400 स्क्वेअर मिटर जमनीक. म्हळ्यार कितले आमी अनवास भोगता ते बरें. आनी जर हें डॅम जावन जर आमकां तर ती ही जमीन सुद्दां जर आमकां आनंद लुटपाक मेळना आनी कणगां हें तर मागीर आनी कितें उरलां? त्या जमनीचेर तुमी कणगां आनी कितें कितें रोयताले? आमी काजू बी आसा आमगे थोडी लोकांचे खंय एक काज घातले ते काजू आमी हें करून खाताले. काजू मिरसांगे तुमकां दिल्लो जागो पयलीं ना, आमकां दिलो तो सेपरेट. हो तेंगेलो सरकाराली जमीन. आमी कितें म्हणटा, सरकाराली जमीन सरकारा कडेन दवरात, आमकां कांयच रांग ना. पूण आमचे कडेन कितें तरी हें घेया, कितें टॅक्स घेया बाबा जमीन एक आसा असं म्हणून. आतां तुमी वयर सारी फॉरेस्टात ती जमीन काडून ते फॉरेस्टात दिता, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटात दिता. आतां कितें हाडटा थंय, कसलो कितें काडटा म्हणटा अजून कांय सांगना म्हणटा सांगता म्हणटा. आतां जमीन कितली आसा ती? जमीन आतां तेणी एन्क्वायरी केली 50-60 हजार आसतली. तुमची पर्सनल जमीन कितें आहा? आमची पर्सनल जमीन आसा ती वेगळी, थोड्यांक मेळना. कितली आसा? आमचे कडेन 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा, ती जमीन वेगळी. ही गव्हर्मेंटाची जमीन आमी एंग्रोजमेंट करून कितें कणगां बितां करून खाताली ती जमीन. 40 वर्सां बरें हे सगळ्या लोकांक जमीन आसा अशी म्हणून ना. मिसींग फॅमिली भितर आसा लोक. मिसींग फॅमिली आतां कोण आमी जाले तेका 70 लोक आमगे मिसींग फॅमिली आसलो तो म्हणटा कोर्टांतल्या तुमगे भायर पडला. त्या लोकांक दिवची अशी म्हणून आमकां ना. आमकां दिल्यार म्हणटा आमचेर येता म्हणटा. कोण म्हणटा? सुभाष सर म्हणटा. लोकल लेवलेक मेळटा गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी एन्क्रोच केल्या म्हटल्यार हय, पूण अशें एन्क्रोच करप सारकें ना. एंग्रोज करप सारकी ना, करप सारकी ना. गव्हर्मेंटाची जमीन न्हू ती. आमी एंग्रोज करप आमच्या जमनीची आमी दावोय करना. आमी फक्त दावो कित्याक करता, आमची मशान भुमी आसा. आमकां जर फाल्यां एक बॉडी तो जायतलो जाल्यार आमकां लाकडां हाडपाक ना म्हणून हांव पंच म्हणून ते फुडें चलना.
म्हणजे ती जमीन तरी त्या कुर्त्या तरी आमकां दवरा ती फॉरेस्टात आमी लाकूड उंचे ओके हाडटले. ते प्रोजेक्ट मागणी इतली आसा की एग्रीकल्चरा खातीर तुमकां दिवची हय ती रोवपा खातीर तुमकां दिवची. रोवपा खातीर आमी खावपा रोवन खावची आमकां नाका. कितली वर्सां तुमी रोयता थंय? आता 40 वर्सां जाली 40 वर्सां तुम्ही कंटिन्यू थंय रोयता? रोयता आमी. पूण ताजे तुमचे कडेन म्हणजे ती कितें रोयता ते बाजारात विकता अशें तुमचे कडेन सगळें आसा? हय आमी आमगे सगळो सांग्यार बाजारान मार्केटिंग करता न्हू लोक. कणग रोयता, झाड कणग रोयता, कितें कितें रोयता आनी काजू बी जाल्या थोडे थोडे लोकांनी घातल्या. आमकां आतां कितें आमी सरकारा जमीन आमकां दी म्हणना, पूण ती सरकारा कडेन दवर आनी आमचे कडेन कितें ना धरण कसा फायदो कितें आसा आमकां? हो विषय तुमच्या आमदाराक विचारलो. आमदारा हो विशय जाताना आमदारा मेळ्ळो. आमदारा हांवें सांगलें कोण आमदार तुमचो? सुभाष फळदेसाय आनी तेणी सांगला तो डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर कितें सांगता तें आयकय आनी मागीर आपूण तेजे कडेन उलयत म्हणून सांगला. हांव तेजे फुडें पर्सनली वचोन मेळ्ळो. ते स्पॉटार येयले तेका हांवें दाखयलें बाबा ही आमगे अशें अशें आसा अशें आसा आपूण कितें म्हणटा तूं लक्ष घालता म्हणून सांगला आनी आपूण कितें म्हणटा पळयता म्हणून सांगलें तेणी. फार्मर्स आहा तुम्ही टोटल थिंगा? थंय फार्मास आसा 10-15 लोक फार्मास म्हणजे ते मड्डेचे हे कणगां भाजी रोवपी 10-15 आसा पूण सगळे लोक रोयता. त्या जाग्यार तुमचे घरा बिरा आहा खंयच्या ना ना त्या जाग्यार घर ना. तुमची पिकावळ वर्साची कितली असता तुका अंदाजान? हांव वर्साची गेल्यार ते हजारान जातली. कोण एक 5,000 करता, कोण 10,000 करता, तेजे कितें पड पडटा न्ही लोक. हांव कितें म्हणटा ती फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक दिवन फायदो कितें आसा? दुसरें म्हणल्यार आतां तो प्रोजेक्ट येता तो आमच्या गांवच्या लोकांक कितें फायदो जातलो हे सांगना. हो प्रोजेक्ट कसलो येतो म्हणटा आमकां सांगना. आता तो फेन्स तो सांगतो न्हू आमकां जाय म्हणटा न्हू थंय प्रोजेक्ट म्हणटा न्हू तो. ना कितें करता बाबा झाडां रोयता ना ग्रीनरी करता कितें करता तें कळपाक जालें न्हू इतल्या वर्सांक. पूण तो सांगना न्ही तें आमकां. हांवें कितें सांगलें तुमी कितें करता तें आमकां सांगा. अमके फायदो जातलो म्हणून आमकां सांगा. आमकां बाबा कितलो फायदो जातलो गांवच्या लोकांक? सांग्यार वाडे कुर्डी विलेज सांग्यार कुर्डी पंचायत. तुमची जागा धरणाक गेल्ली हय आनी कुर्डी कुर्डी हय कुर्डी लोक आमी सालांतर करून थंय धाडल्या न्ही आमकां. तुमकां जेन्ना थंय दिलो तेन्ना जागो थोडो दिलो तुमकां? हय दिला आमकां 10,000 स्क्वेअर मिटर हेका कित्याक बाकीचे सगळे सारखे उदका पुरवण सगळ्यांक दिवना. थोडे लोक मिसींग फॅमिली उरली न्हू. हा कितली सुमार उरली मिसिंग? 72 सुमार. 72. हय आतां तेंच विचारलें काय आमगे लोकांक जमीन दिवपा आसतना तुमी तेका कशी जमीन हें करता काय तो म्हणजे कोर्टांतल्यान भायर पडला ही जमीन तुमकां 72 लोकांक दिवपाची आमकां हें ना म्हणटा कायदो ना म्हणटा. आमकां कायद्यान दिवपाक मेळना. कोर्टाच्यान कशें भायर पडले? हायकोर्टाच्यान भायर पडला ते लोकांना नाका म्हणून सांगलें म्हणटा तो. आमकां कांय खबर ना पूण अजून पर्यंत ती फॅमिली आसा आतां 72 हय म्हणटा सगळ्या फॅमिली आसा. ती खंय रावता ती आतां? थंय रावता इलिगल रावता कोणी 100 मिटर जागा मेळ्ळा अशी बेश्टी रावता ती खंय. सो ती आता सुवात कोणाक दी? खंयच्या डिपार्टमेंटा कोण? डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट WRD फॉरेस्टाक दिता. हय अशें म्हणटा. तुमची मागणी कितें आसा? तुमचे नेक्स्ट स्टेप कितें आसतलें? आमकां कितें आमचे नेक्स्ट टायम आमकां कितें दिया आमी झाडां रोयताय आमी खाताय. आमी तुमगेले टॅक्स कितें घेयाय तुमी वर्साक एक झाडां हाटल्यात कितें घेयाय अशें आमगे म्हणणें आहा. तुमगे जमीन बराबर आसा पूण थंय प्रोजेक्ट हाडूं नाका हें तुमची मागणी. आमकां प्रोजेक्ट नाका ग्रीन आसा ग्रीन उरल्या. आमी ती जमीन जेन्ना पळयता आमी थंय कितें हें जावपाक पोल्युशन जावपाचें आमी कितें बिल्डींग बांदना थंय आनी कितें मेट तें करूं ना. आमी फक्त थंय झाडूच रोयता न्ही वायरमेंट आमी झाडूच रोयता. तुमी सगळे एसटी लोक आहेत? आमी सगळे एसटी लोक आमी आनी कोण ना आदिवासी लोक. आतां गोंय हो सरकार आसा तो एसटी समाजाचेरूच अत्याचार करता अशें दिसता. सगळ्या न्हू आमी पळयता न्हू हांगा आमगे चिमला लोक आतां कितले दिसांनी आमगे ते हेका बसल्या ते आनी एक वाटच्यान आमगे थोडे नेते आदिवासी म्हणून आमी मिरयता आनी थोडे लोक हे आदिवासी लोक हांगा रडटा. ते फाल्यां प्रोटेस्टा येतले तुमी खंय हांगा पणजी आसा तो? येवपा वेळार येतले आमी येना म्हणून कितें आसा. आमी आदिवासी लोकांक रावया आमी आसा. आमकां हें जाय कितें जाय न्याय जाय. ही जमीन आसता आमचे कडेन दवरची आनी सरकारान आमकां दिवची. कित्याक तुमी आतां तें प्रोजेक्ट करून तुमी आतां माथ्यार मारून कितें करपाक सोदता म्हाका इतलो. आनी आमकां फायदो कितें जातलो तें आमकां सांगता इतलें आमी. थँक्यू. आनी तें बी सांगता ताका तूं करता जाल्यार ती जमीन जेन्ना आसा थंय आसा ते एरिया आसा पळय न्हू ती सगळी तुवें ताब्यान घे म्हणून तेणी सांगला. वाडी एरिया जेन्ना दोबल्यारी जमीन आसा तितली आपल्या ताब्यान घेतो म्हणून सांगला. ती कोणाक 1,000 to 5 इंच सुद्दां कोणाक दिवपाना म्हणून सांगता. कोणी सांगलें? डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर सांगला. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.